सम्राट क्लब ह्या वर्सा 21वा नाट्य महोत्सव मनयता। 17 ते 27 फेब्रुवारी मजगती हो नाट्य महोत्सव चलतलो। महोत्सवाचे उक्तावण म्हापशा जातले जाल्यार समारोह सुवाळो सांखळेच्या रवींद्र भवनांत जातलो म्हूण आयोजक उलयलात। आडेक्स गोवा खातीर दिवचलच्यान चंदू मांद्रेकर। सम्राट क्लब ह्या वर्सा 21वा म्हापशा जात्रा मळवयकर नाट्य महोत्सव गोंयांत मनयता। नाट्य क्षेत्र आसूं, संगीत क्षेत्र आसूं, दोन्ही क्षेत्रांत गोंयच्या कलाकारांनी महाराष्ट्र म्हणा, मुंबई म्हणा, संबंध भारत म्हणा, आपल्या कलेन गोंयचें नांव गाजयल्लें आसा। सम्राट क्लब हो असो एक एनजीओ क्लब आसा की जे कला आनी संस्कृती ही दोन्हीचो ठेवो जो आसा ठेवो असो उरचो हो प्रयत्न करता। खंयचें सरकार कला आनी संस्कृती खात्या मार्फत कलाकारांक प्रोत्साहन दिता, सांस्कृतीक महोत्सवांक प्रोत्साहन दिता, पण सम्राट क्लब जो आसा त्याच प्रमाणे सम्राट क्लब हो कलाकारांक नाट्य महोत्सव म्हणा, रंगभूमीतीन बाळगून कला क्षेत्रांत वावरलेल्या सगळ्या कलाकारांक तांकां मान दिता, तांचो सत्कार करता, तांचो गौरव करता। एकंदर 12 नाटकां आमी हांगा सादर करतले प्रत्येक क्लब, आनी तातूंत 10 क्लब हे ऑर्गनायज करता। तातूंत म्हापशा, पणजे, वास्को, मये, चोडण, बिचोले अशे एकंदर सगळे 10 क्लब मेळून हे नाट्य महोत्सव सादर करतात। खूब उमेद जाता नाट्य महोत्सव जेन्ना हो जाता तेन्ना आमी अशा व्यक्तीच्या नांवान करता की ज्याने ह्या भुमीक आपले कला दाखोवन दिली आनी आपलें नांव अजरामर केलें। आनी हे सेंट्रलायज म्हणजे 17 ते 27 तारीख पर्यंत आमचो नाट्य महोत्सव जातलो। 17 तारीख इनॉग्रेशन म्हापसा क्लब करतले, सम्राट क्लब म्हापसा। एक धाकटुलो सोहळो आसतलो, आमचो प्रोग्राम आसतलो, ओपनिंग सेरेमनी म्हणून, आनी क्लोजिंग सेरेमनी सांखळे क्लब, वाळपय क्लब आनी केरी क्लब तिनूय मेळोन रवींद्र भवनांत क्लोजिंग सेरेमनी जातलो। क्लोजिंग सेरेमनी जावन नाटक आसतलें, ओपनिंग सेरेमनी जावन नाटक आसतलें म्हापसा क्लब करतले।